आमचे फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन त्यांच्यानी इकॉनॉमिक बूस्ट दिवपाचे जे डिसिजन घेतले आणि खास करून ते डिसिजन त्यांनी जीएसटीच्या मिटिंगेच्या खातीर गोंयांत आयल्या त्या सकाळीच घेतले। त्याबद्दल हांव आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचें अभिनंदन करता आणि फायनान्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन आणि फायनान्स स्टेट मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकूर या सगळ्यांचे अभिनंदन करता। आणि तांच्यांनी म्हटलां की कॉर्पोरेट टॅक्स जो स्लॅश करून 22% हाडलो, पयलीं तो 30% आशिल्लो। ऑल टुगेदर हितूर सगळे सेस सरचार्ज मेळोन तो पयलीं 34.94% जातालो, तो आतां सगळे जरी केलो आसत जाल्यार 25.17% हो कॉर्पोरेट टॅक्साच्या बाबतींत जातले। दुसरो म्हत्वाचो मुद्दो जो आमी म्हणटा की मॅन्युफॅक्चरींग कंपनीच्या बाबतींत नवीन मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी हांच्या बाबतींत हो 25%च्या वयल्यान तो 15%चेर हाडलो। ताज्या खातीरय बी हो खुबसो बेनिफिट्स जो आसा हो जे नवीन कंपनीज येवपाचो, विशेश करून आमी तुया पठाराची आमची इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग सिटीज जी येता थंयसर येवपाक खरो म्हणजे हेजो बेनिफिट्स जो आसा हो मोठ्या प्रमाणांत आमकां जातलो। आमी म्हणटा की ओल्ड एक्जिस्टींग आसलेल्या इट इज 29.12% आशिल्लो, तो आतां 17.1%चेर ऑलरेडी हाडिल्लो आसा। ताजोय बेनिफिट्स जो आसा हो खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलो। दुसरी गोश्ट, आमी सगळ्यो CSR कंपनी आपलो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स हो वेगवेगळ्या विशयाचेर 2% हो आपलो स्पेंड करता। तर फर्स्ट टायम तेजो स्कोप वायडन करून तांच्यांनी म्हटलां की रिसर्च सॅक्टरान घातल्यार जाता। म्हणजे एखादी कंपनी आपलो एखादो प्रॉडक्ट जर तयार करता, फॉर एग्जाम्पल जर सांगपाचें जाल्यार आसत सोप मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी जर आसत आनी ती सोप तयार करता आसत जाल्यार ताणें सेम म्हणजे कॅमिकल इंजिनियरींग किंवा इंजिनियरींग हितूर आसत तोच सोप तेंच्यांनी मॅन्युफॅक्चरींग करपाचो रिसर्च करपाक त्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्युशना खातीर तो फंड जो आसा हो स्पेंड करपाक जाता। तांच्यांनी अजुनूय ताका दिला की वेगवेगळे गव्हर्मेंट ITIs तेजे बरोबर PSUs स्टेट युनिवर्सिटीज हांच्या कडेन तो फंड्स दिवन आपल्या एखाद्या प्रॉडक्टाक सुद्दां रिसर्चा बाबतींत तो वापरूं येता। हो तेंच्यांनी स्कोप जो आसा हो स्कोप थोडोसो वायडन केल्लो आसा आनी खरोखरूच ताजो फायदो हो त्या कंपनीच्या बरोबर रिसर्च इन्स्टिट्यूट आनी ज्यो युनिवर्सिटीज देशांत आसा ह्या सगळ्या खातीर ताजो मोठ्या प्रमाणांत फायदो जातलो।